दिसता आमचे कितलेशेच यंगस्टर्स भुरगे गायीचो धंदो करपाक गेला. हांव जाणा 2 वर्सां धंदो केला आणि ते परत जॉबाक जॉइन जाला. कित्या खातीर एक गायीक दिसाक जे फॉडर लागता त्याची किंमत अराउंड 420 सुमार जाता आणि ऑन एन एव्हरेज एक बरी गाय जर दूध दी जाल्यार दिसाक 10 लिटर दिता आणि ते गोवा डेअरी 30 रुपयांनी घेता म्हणजे 300 रुपया. म्हणजे कशें आसा 300 रुपया गायी कडल्यान येता आणि 420 हे शेतकरी घालता. डिफरन्स कितलो 123 रुपया. आता हो आम्ही सपोर्ट प्राइस आमचे गव्हर्नमेंट दिता. आता हो जर सपोर्ट प्राइस दिलो गायीचे ते शेतकरी तांच्याकडे काय व्हडलो कॅपिटल नसता. आम्ही तांकां सपोर्ट प्राइस 6 म्हयन्यांनी 8 म्हयन्यांनी 10 म्हयन्यांनी दितलो ते सर्वायव्ह कशे जातले. आता हो सपोर्ट प्राइस हांव 2 क्वेश्चन घातलेले. एक फाटले जुलय असेंब्लीक घातलेले आणि जानेवारीक घातलेले. एके असेंब्लीक म्हाका कितें सांगला तांच्यान जुलय की सपोर्ट प्राइस हांव म्हटलें तांकां डिले कित्याक जाता तर डेअरी गोवा डेअरी जे दूध घेता तांचे जे जनरेट जाता बील ते हाका बील गव्हर्नमेंटाक सबमीट करता सपोर्ट प्राइस दिता. आता हे जर जनरेट बील करपाक जाय जाल्यार ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट मशीन आसता ते बसोवपाक जाय म्हणून सांगलें ते केल्यार जातले. म्हणजे कितें सरकार इज पॉझिटिव्ह. दुसरीकडे जर क्वेश्चन घातलो जाल्यार कितें सांगता ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट जे सरकारान हे पायलट प्रोजेक्ट सुरू केल्लो दोन कशे तरी सोसायटीन सुरू केलो आनी इट इज नॉट वर्किंग म्हणून सांगलें. सो दे आर नॉट गोइंग टू डू. एकेकडे सांगता ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट घातले बील जनरेट जातले आम्ही बेगीन दितले. एकेकडे सांगता पायलट प्रोजेक्ट केलो इट इज नॉट वर्किंग. हेचो अर्थ कितें सरकार इज नॉट एट ऑल सिरियस इन सपोर्टिंग आमच्या शेतकरी भावांक. कशें करतले आणि दॅट डेटा इट सेल्फ शोज न्ही जाल्यार आज 55,000 जे दूध असले ते आज 60 नाल्यार 65,000 जावपाक जाय असले. आज कितलेशेच भुरगे हांव नेम करता जे बाबडो एक इंजिनियर भुरगो त्यांनी बरें शिकून टेक्नॉलॉजी शिकून बरो गोठो बी केला आणि सगळे त्यांनी गायी सुरू केले म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि आता बाबडो परत वचून इंजिनियरिंग जॉइन केला. सिन्सियर भुरगो स्वता करतलो. सीसीटीव्ही बसयल्यात प्रोफेशनल गोठो बांधला म्हणजे क्रॉस व्हेंटिलेशन जाय गायी बी हाडल्यात स्पेशली. प्लस सरकाराचे 2 स्किमी आसा पशुपालन आणि ती कामधेनू स्कीम आसा ती. आता ही पशुपालन स्कीम आसा त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह आसा. मेन ऑब्जेक्टिव्ह खबर आसा कितें पयलोच ऑब्जेक्टिव्ह आसा तेतून जर तुम्ही वाचशात जाल्यार तर गायीचे आणि गाय आणि हे म्हशीचे हेचे क्रॉस ब्रिडिंग करपाचे. कितले केला ब्रिडिंग खंय केला. आता पशुपालन स्कीम म्हणजे कितें त्या बारीक वासराक ताका ते जेवण घालप 27 महिने हे करप आणि मागीर ताच्या कडल्यान दूध करप. तर पशुपालन स्किमीचो एम कितें फायदो आसलो तर ते गायी आमच्या ह्या क्लायमेटाक हाका भुरगे असल्यामुळे सूट जाता. वेरच काम देऊन कितें डायरेक्ट खंयचे तरी गायी हाडटात समटायम ते डजंट सूट. बरें 4 हाडले जाल्यार भितले 2च जर सारखे झाले जाल्यार बाकीच्यांक प्रॉब्लेम जाता. सो हे सगळे विशय सिरियसली घेवपाक जाय. इट इज एनिमल हजबंड्री म्हणजे कशें टायमपास जाले ते सादे आमी म्हणटा सामान्य मनशाचे सरकार सामान्य मनशाचे हे गोष्टी न्ही हाचे सिरियस इश्यू जाय. सो दॅट वॉज माय मेन कन्सर्न फॉर दॅम. ना ते तुम्ही मिनिस्टराक विचारा. मागीर तो कितें म्हणटा मागीर तो कितें म्हणटा तेचे कितें जालां हो दिस इज ब्लॅक एंड व्हाईट. शेतकऱ्यांक वचून विचार म्हणून सांग कळ्ळें न्ही. पळय खबर आसा काय खबर ना हो म्हजो प्रश्न कितें आसा आमच्या शेतकरी भावांक तांकां सपोर्ट प्राइस बेगीन मेळोंक जाय सो दॅट आनी ते जो पर्यंत कितचे स्किमी जो पर्यंत आमचो तरणाटो जॉईन जायना न्ही तो पर्यंत ती आमी स्कीम सक्सेसफूल म्हणू शकना. कित्याक तो हो तरणाटोच आसा तो फुडलो आमच्या गोंयाचो हो आसा करतो सगळो आसा तुका. गोवा डेअरीची सुद्धा परिस्थिती पळयत जाल्यार ती सुद्धा बिकट जाल्ली आसा. लॉसान आसा बाकी सगळे तांकां आतां पयशे जाय कोटींनी परत लॉसान ट्रॅक हाडलेले जाता. हे सगळेच एकूण जे आमी सारकें ना अशें दिसता. तुमी विचारूं जाय तुमी कितें इनिशिएटीव घेतले हितून. डेफिनेटली हाच्या बद्दल सपोर्ट प्रायजाचेर उलयला आसा. गोवा डेअरीचेर उलयला आसा मुख्यमंत्री. करेक्टिव्ह स्टेप हॅज टू बी टेकन नाजाल्यार कळटलें तुका ते इट इज गोईंग डावन इट सेल्फ सांगपाची गरज लागना. खूब आसा. म्हज्या साळांतल्या गांवांत पयलीं इतलें दूध येतालें आज खूब कमी जाल्लां. म्हाका फार्मर अप्रोच जाला म्हणून काडला न्ही. दॅट वॉज माय कन्सर्न न्ही तुका. आमच्या साळांत चड आसात आमच्या लाडफ्या गांवांत चड आसा. मेणकुऱ्या तरी लाडफ्या गांवांत बी एकट्या कडेन 40 बी गायी आसा. प्रोफेशनली बाबडे तरणाटे भुरगे करता. जो पर्यंत हे भुरगे सक्सेसफूल जायना दुसरो भुरगो तांकां जॉईन जायना.